मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी भोव पवित्र त्रित्वेची दोबाजीक परब समारंभ आसतना हे भोव पवित्र त्रित्वेचो गूट आमी समजूंक प्रयत्न करूं येता, पूण आमकां तो आख्खोच ताची समजणी मेळची ना. आमी जाणा, आमी जियेता आसतना आमचे भोंवतणी कांय लोकांक आमी बरी अडकता आनी बरी सजमता, तर ती आमकां सांगचे पयलींच आमी कितें करूंक जाय तें आमी कोत्ता. वो केन्ना केन्ना ती समजणी आसना आनी आमी म्हणटली हो मनीस हांव ताका सजमत ना, कितलें करूं. केन्ना केन्ना आमच्या घरांत तशेंच जाता. घोव आपल्या बायलेक म्हणटा तूं कितें सांग सोदता, हांव सजमत ना, तूं जाय तेंच कोत्ता. ओ बायल आपल्या घोवाकूय अशें म्हणटा आसतलें. तर आमी मनशाकूच सारकी समजोवंक जायना जाल्यार येद्या व्हडल्या देवाक कशें आमी समजतले. आनी तीच जावन आसा भोव पवित्र त्रित्वी. कित्याक जरी तर आमी म्हणत जाल्यार वय हांव देवाक सारकें समजता जाल्यार आमी चुकीची जातली. कित्याक आमी देवाक आमचे कॅटेगरीन तशें दवरूंक जायना. कित्याक देव आपणाक जाय पळय ते भाशेन तो आमकां दिता आनी तो वावुरता. तो देवाक आमचे बुद्दे प्रमाणे आमी समजूंक जायना. पूण जरी तर आमी म्हटल्यार हांव देवाक म्हजे बुद्दे प्रमाणे समजता जाल्यार तें चुकीचें. ओ जें हांव चिंता तो खऱ्यांनीच देव आसचो ना. कित्याक देवाक समजूंक सोंपें न्हय. कित्याक देवूच दाखोवन दिता आपणाक जाय पळय ते प्रमाणे तो करून दिता ह्या संवसारांत. तर जेन्ना आमी भोव पवित्रित्वे हो गूट समारंभ आसतना हो गूट समजूंक सांत आगुस्तिनी प्रयत्न करतालो. आनी जेन्ना तो आपली ट्रिटीज हे बूक बरयतालो तेन्ना तो चिंतूंक लागलो कशे भाशेन हांव लोकांक ही समजणी दितलो हे गुटाची. आनी असोच तो दर्या देगेक चलोन वता आसतना तो एक ल्हान भुरग्याक पळयता. तो भुरगो एक शिंपी घेवन दर्यांतलें उदक ते धाकटुलो ताणें बुराक मारलेलो तातूंत भरतालो. तर सांत आगुस्तिनान भुरग्याक विचारलें तूं कितें कोत्ता. तो भुरगो म्हणूंक लागलो हो आख्खो दर्या हांव हे धाकट्या बुरकान हे शिंपेन घेवन भरूंक सोदतां. आनी सांत आगुस्तीन म्हणूंक लागलो अशें कशेंच जावचें ना. आनी आमी जाणा बुराक येद्दो सो दर्या येद्दो व्हडलो आनी शिंपी ल्हान घेतलेली उदक भरूंक. आनी त्या भुरग्यान ताका म्हटलें जें कितें तूं चिंतताय देवाक सजमूंक सोदताय तें जावचें ना. कित्याक आमचो देव आमी चिंता ते प्रमाणे न्हय, पूण देव आपणाक जाय पळय ते प्रमाणे आमकां तो दिता. तो जेन्ना आमी मिसा बलिदान सुरू केलां आमी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे ही खुशाची कुरू काडलेली आसा. आमी उगडास कोत्ता की आमकां जण एकल्याक बालतीम मेळ्ळेली आसा. हे भोव पवित्रित्वे वरवीं होच आमी उचारला, होच गूट उचारून आमकां बालतीम दिलोलें आसा. आनी मिसूय आमी तशें सुरू केलां आनी मीस सोंपता पळय तेन्नाय आमी तशेंच सोंपून बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे कुरू काडून मागीर भायर वेता. जेन्ना आमी आमचे घरांतसान भायर सोदता वो जेन्ना आमी कितें मागणें सुरू करूंक सोदता आमी होच गूट परगोडटा. तर आमकां देव उगडास कोत्ता की आमी ताचे बरोबर एक जाता, एक संबंद कसो घडोवन हाडटा. कित्याक आमकां सगल्यांकूच एक फामील कशी वो एक पंगड कसो जिवंक आवडचें. आमकां नाका आमी जुंये कशें जिवंक. वी डोंट लायक टू लिव एज एन आयलंड बट ऑलवेज वी वूड लायक टू बिलोंग टू समवन. And here is the Lord who is reminding us that you belong to me through this very mystery. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे. तर होच गूट आमकां सदांच उगडास कोत्ता की आमी भावार्थान आनी विस्वासान आमी फुडलें पावल मारूंक जाय. देवाचेर विस्वासान भावार्थ धरून न्हय समजोवणी घेवन वो आमचे बुद्दीन समजूंक की वय देव उमकें उमकें कोत्ता वो देव अशेंच कोत्तलो ना. देव आपणाक जाय पळय ते प्रमाणे कोत्तलो. पूण आमी आमची मागणी आमचे काळजाचे ओतरेक देवाच्या हातान भेटयता. कित्याक लागोन. कित्याक देवाची येवजण आमची येवजण जावपाक न्हय, आमची येवजण देवाची येवजण जावपाक. पूण देवाची येवजण आमची जावपाक आनी त्या येवजणे प्रमाणे आमी जिवंक देवाची काकूत देवाची कृपा हे मिसान आमचे पासत मागून घेवया.